फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग अँड वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो आतां न्हू मॉर्निंग जाल्या आनी आमी उठले पळय, फ्रेशन अप बी जालें आनी बाबा आहा हिंगासर बेडाचेर. आनी आयज जावन हा संडे, ओके. आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आहा आयज जावन हा फादर्स डे. म्हाका खबर ना, तुमकां खबर आहा जर आयज फादर्स डे म्हूण. इफ तो कोणाचो वॉट्सॅपाचेर इंस्टाचेर बी स्टेटस पळय जाल्यार कळटलें ताका. रादर दॅन दॅट ताका खबर आसची ना. ओके, सो डॅडीकूय हांव नको खबर आहा जाल्यार, बट हांवें तांकां सांगूंक नासलें म्हणूंक बी कांय नासलें. ओके, सो हांवें राती डॅडीक सांगलेलें की तूं रांदी नाका, फाल्यां हांव रांदतां. आनी प्रॉन्स हाडपाक लायली डॅडीक, ती मोठी टायगर प्रॉन्स आसता पळय ती. ओके, सो आयज हांव करपाक चिंता प्रॉन्स बिरयानी, कित्याक फाटल्या दिसांनी हांवें चिकन बिरयानी केल्ली आनी पुलाव म्हणटा पोर खायलो, सो पुलाव खावन येता वाज. जिरा रायस आनी प्रॉन्स करूंक सोदिना जाल्यार हांव पळोवया कशें तें, पूण हांव थोडीशी बिरयानी करूंक सोदतालें प्रॉन्साची. पळयता कशी जाता पळय ती, आनी शेअर करता तुमच्याशी ना. जस्ट थोडे क्लिप्स शेअर करता, फूल रेसिपी पळयता. पॉसिबल जायत जाल्यार शेअर करता, नाजाल्यार थोडे क्लिप्स शेअर करता. ओके, सो आतां ब्रेकफास्ट करता पयलो आनी तेज्या उपरांत मागीर हांव हेका लागता बिरयानी कितें करता पळय ते तयारेक लागता. ओके, आनी तेच भाशेन धाकटेशी केक हाडटलें हांव तांकां डॅडीक आनी आंतोनीक कट करपाक. ती म्हणटा ब्लिंकिटाचेर ऑर्डर करतलें. आयस्क्रीम केक हाडटलें हांव, नॉर्मल केक हाडचें ना कित्याक कोण खायना, सो हांव आयस्क्रीम केक हाडटलें. बाबाच्या बर्थडेक हाडिल्ली पळय पोर, रातची हाडलेली, सरप्रायज दिल्लो ताका हांवें. सो तेच भाशेन तांकां हाडटलें धाकटीशी आयस्क्रीम केक. ओके, सो आतां पयलो फटाफट ब्रेकफास्ट करून घेता आमी आनी ताच्या उपरांत रांदून घेता आनी मागीर उरलेलें केक कटींग बी तें. आनी भायल्यान न्हू वत म्हणटा पळय तें अंदोमट आहा, सो पावस येयल्या पुरो. आनी कालूय बी तशें जाल्लें इवनींग टायमार. एक्चुली 6:30 पासून वत आसता, बट काल 5:30 बी म्हटल्यार सारकी ही दमट जाल्ल्या भशेन जाली. ओके, सो पावस येवंक जाय कित्याक लोकांक शेतां बी करपाक जाय, आमगेरूय शेतां, सो ताका लागून येयल्या पुरो पावस. आनी काल इवनींग टायम न्हू अरावंड 7:30 भायर आहली. बेश्टी भायर भोंवलेली पळय तेन्ना न्हू वारें मारता सामकी झुमझुमीत थंड सामकें. सो पळोवया येयल्या पुरो पावस, देवा लागीं मागा. आनी आयज इगोर्जेनी हें आहलें, आमचें प्रेयर आहलें पावसा खातीर. सो या हे झाडां दोंगर बीन कातोत्ता बी म्हणून ते हें पावस कांय ना. आनी पल्युशनूय चड जालां सामकें. सो पळोवया जाता हातूंत देवान सायबीन मागीर आमची मागणी आयकल्या पुरो आनी पावस धाडल्या पुरो. कित्याक हार्डली एक 8 दीस कित्याक पावस पडला, तेज्या उपरांत पावसूच ना. ओके, सो आतां वयता. बाबा गेला आनी बाबान लॉक घायला म्हाका भायल्यानसान डोराक, आनी तो लॉक घालतना धांवतलो सकयल. पळोवया आहा जाल्यार ओपन करूंक लायता ताका. ओके, सो आतां वयता ब्रेकफास्ट करता. आनी ब्रेकफास्टाक हांव आतां चिंतालें करपाक आमकां बीफ ब्रेड. त्या दिसा बाबाच्या बर्थडे बीफ रोस्ट केलो, तो थोडोसो हांवें काडून दवरलेलो, सो तितून बरी कॅबेज घालून बी आमकां बीफ ब्रेड करूंक सोदी हांव. बीफ कटलेट ब्रेड खंय मेळटा पळय ते भाशेन. सो पळयता आंतोनीक जाता तो करूं जाल्यार कोत्ता, ना जाल्यार करचें ना. ओके, कित्याक आमी चडशी ब्रेकफास्ट चड हेवी करिना, सो ताका लागून. ओके, सो आतां वयता सकयल आनी दाखयता तुमकां हांव कितें करता बीन पळय तें. ओके, सो चलो.
हिंगासर म्हणजे प्रॉन्स ग्रेवी जाता शिजता अजून शिजवूंक ना ती आत्ता दिली आहे. आणि हे सायडीन करून दवरला रायस. ओके रायस रेडी हा हिंगा बरिस्ता दवरला आणि हिंगासर कोरिएंडर आणि मिंट लीव्स. ओके सो हे म्हणटू हेका ते लेयरिंग करता पळय तेन्ना घालता. ओके ऑलमोस्ट जालें म्हजें हाफ उरला आनी प्रॉन्स ग्रेवी शिजता. सो हांव तितलें कसो करता रायता आनी थोडी प्रॉन्स घेवन डायरेक्ट प्रॉन्स मसाला करपाक विथ ग्रेवी करपाक. फ्रेंड्स हांव तुमकां डायरेक्टली आतां मेवता देनपाचें. ओके समथींग अरावंड 2:45 जाल्या आनी ऑर्डर आहले बीन हांवें आनी केक बी कट केली आमी. ओके आंतोनीक सरप्रायज दिल्लो आनी डॅडीकूय सरप्रायज दिल्लो. तांकां खबर पासून आहलें केक हाडल्या बीन पळय ती. आनी ती केक न्हू हांवें ऑर्डर केली ब्लिंकिटाचेर सान. सो हेजे फाटल्यान ते क्लिप्स घालता तुमकां केक कट केल्या पळय ते. ओके सो बरी आहली केक सामकी बरी सॉफ्ट आनी सामकी ज्युसी आनी बरी सामकी चॉकलेट केक ऑर्डर केली आयज फादर्स डेची स्पेशल केक. ओके आनी ते कार्ड न्हू बाबान इस्कॉलान केल्ले. ओके सो ते न्हू पोर दिल्ले ऑन फ्रायडे दिल्ले ते दी म्हणून फादर्स डेआक तुमच्या पेरंट्सांक म्हणजे तुमच्या डॅडीक दिया म्हणून ते फ्रायडे इस्कॉलान दिल्ले तांकां करून. सो ते हांवें आयज दिले आंतोनियो. आनी दुसरें म्हणल्यार कोइन्सिडंटली ते कार्ड आनी केक मॅच जावंक लागली. मिशयांचे हा पळय कार्डूय मिशयांचे केल्ले आनी आमची केकूय मिशयाची जाल्ली. ओके सो कोइन्सिडंटली दोनूय ते मॅच जाले आनी या धाकटेशें सेलिब्रेट चड व्हडलें मी कांय करूंक ना आमचेच भितर. आनी जेवणाक म्हणटून हांवें केल्ली बिरयानी दॅट इज प्रॉन्स बिरयानी रायता आनी प्रॉन्स मसाला केल्ले आयज हांवें. ओके बरें जाल्ले तिनूय आयटम. ओके सो व्हडलेशें कांय रांदूंकूय ना हांवें जस्ट सिंपल दवरलेलें चड कांय करूंक ना कित्याक ह्या दिसांनी न्हू आमगेर सगळें हेवी खावप चड जाल्लें सामकें. सो ताका लागून आनी आयज ब्रेकफास्टाकूय आमी हें हाडलें आमचें बीफ ब्रेड बीफ कटलेट ब्रेड करता ते भाशेन बीफ ब्रेड केला कॅबेज बी घालून तुका क्लिप काडून हांवें घातला पाहिजे पयलीं. सो ताका लागून हे सगळें हेवी जाता म्हळ्यार चड कांय करूंक ना. ताका लागून हांवें म्हटलें की आयज प्रॉन्स बिरयानी करतलें चिकन बिरयानी करचें ना म्हूण. ओके नाजाल्यार हेवी जातलें म्हूण. ओके सो ताका लागून ओके सो सगळें बरें जालें. बाबा इतलो एक्सायटेड आसलो केक कट करपाक सामको. सो ताका लागून केक कट बसोनूच केली बाबाकूच लागून. ओके आनी आतां आमी बसलेली हांव आनी बाबा एसी लायल्या हांवें. आनी मेन थिंग सांगपाचें म्हटल्यार न्हू फायनली आयज पावस पडलो. सो साता आंतोनी जेजूक सायमा सगळ्यांक थँक्यू. आनी एक मिलाक कुहीक आयज पळय इगर्जेनी प्रेयर आहलो पावसा खातीर. सकाळीं तो इगर्जेन प्रेयर जाला आनी 12 जाता बी म्हटल्यार पावस पडला. सो खरें एक मिलाक कशी म्हणपाची. ओके सो पावस पडला चड भरपूर येवं ना मातसो येवन गेला आनी गडगडटालेय बीन. आनी आतां न्हू क्लाउडी हा वेदर भायर न्हू सगळे क्लाउड्स ब्लॅक जाल्ली हा पावसाही करून. हेज्या फाटल्यान तो क्लिप घालता क्लिप काडला आतां जस्ट वचोन बॅल्कनीन. ओके सो ह्या येयल्या रोहोत पावस कित्याक पावस जाय गरमी जाता प्लस वत येता सामकें मे एप्रील म्हयन्याक येता पळय तें. सो आतां शेताय बी रोवपाक जाय पूण पावस येयल्या प्रोपर पावस जाय हो. ओके सो आतां मातशें बसता आनी मागीर मेळटा तुमकां इवनिंग टायम. ओके सो चलो बाय सी यू लेटर.
सो आतां इवनिंग टायम जाला 5:05 हा आनी एवढो पावस येयल्लो म्हणून सांगलें तुमकां मातसो मागीर पावस गेलो बट आतां पावसाळें हा वेदर बट आमी वयतात आयज बिचार हांव मामी आंतोनी बाबा आनी काजणांक आपयलें हांव म्हाका ते येता जाल्यार ओके बेश्टी वयतात सांजची बिचार बाबाक खेळपाक घेवन ओके सो आतां भायर सरता आमी वयता आंतोनी गेला गाडी हाडपाक सो मातसो येयल्या उपरांत आमी वयता ओके पळयता खंयच्या बिचार ती चड करून आमी प्लॅन केला सियोली मुडो बिचार पळय थिंगा वचपाक सो ओके सो पळोवया खंयच्या बिचार पावता कितें ती दाखयता तुमकां ओके सो चलो या आतां आमी सो आमी येयल्या मोरजीम बिचार एक्चुअली आमी वचपाक आसली उडो बिचार सियोली बट थिंगासून न्हू उदक वयर येयल्लें आहा आनी आयज उदक राफ आसा सामकें बिचार दाखयता तुमकां ओके सो ताका लागून मागीर हे बिचार येयल्या कित्याक बाबाक खेळपाक लागून हाडलेलो न्हू ताका सो ताका मातसो खेळपाक दिला पळय थिंगा दिसतलें तुमकां खेळटा पळय खेळता बाबा ओके आनी बीच न्हू सामकी राफ आहा दाखयता पळय तुमकां सो बाबा खेळता थिंगा फाटल्यान आनी हांव इल्ले बेश्टे पांये घालपाक उदकान ओके सो मातसो उदकान रावता आनी हांवूय वयता बाबा शिनांनी बाबा खेळटा थिंगा क्रेन घेवन आमी बिचार आहली उदकान पांये घालून पावस येयलो पळय तुमकां पळोवंक दिसतलें मागीर टी शर्टाचेर पडला पळय तेजेर पावस येयलो पावस फायनली आबा वयता आमी वयर पावस येयनाका सगळीं जाणां बिचार आहली तितली वयर धांव मारून डू पावपाव रे